1962 पहिली पंचायत वेंचणूक जाली। त्या उपरांत कितल्याशाच पंचा आड अपात्रता याचिका आयल्यो। पंच अपात्रय थारले, मात गोंय मुक्ती उपरांत पयलेच फावट पुराय पंचायत मंडळा आड अपात्रता याचिका। हो रेकॉर्ड करपी पंचायत आक्षेची सेंट लॉरेन्स पंचायत। पुराय 11 वांगड्यांक निधीच्या गैरवापरा खातीर अपात्र करचे म्हूण आदलो पंच हिलेरी परेरा राज्य वेंचणूक आयोगात। म्हाका अट्याचेर मेवलें तेणी पयशे काडले ते डिजिलिटींग आनी कितें करून एक्चुअली ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिवंक जाय, कॉन्ट्रॅक्टरान काडूंक जाय। हेणे आपण स्वताचेर पयशे काडले आनी स्वत्याक पयशे काडून आपणाचे चॅक केला 11 पंचांनी, आनी तेणी अशें करून करप्शन केलां आमचें आनी आमचे टॅक्स पेयर्सांचे पयशे। हे म्हाका तें हें दिसलें कशें, आनी देखून तेजें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केलां। आनी आतां इलेक्शन कमिशनराक घालें, कित्याक तो अंडर सेक्शन 10F तेंच्यान पयशे काडूंक जायना। आनी 11 ही डिसिजन इलेक्शन कमिशनरान घेवना। हांवें ताका सांगलां, आतां आमी इलेक्शन कमिशनराक गेला, एक केस जाल्ली आमची तेजूच 15 आतां 22 सेकंड हियरींग जालां। आतां फायनल हियरींग आमचें 13 नोव्हेंबर आहा। हेणे कितेंय टेंडर काडूंक ना, हेणे आपणाक जाय तशें केलां। तेंगे सेक्रेटरीन सांगलेलें आमच्या, हें तुमी अशें पयशे काडूंक जायना, टेंडरार घेवंक जाय म्हणून। सेक्रेटरीचे तेणें कांय आयकोन तेणी कितें म्हणलें, आमी आद दिसान अशें काडटाले आनी आमच्या पंचायतीक आद दिसान आतां 5-6 वर्सां जालीं अशें काडटाय पयशे। तुमी आख्या हितूर काडला, आख्या रिकॉर्ड मेळटलो। आनी आतां हे पळय पयशे काडले तेंचे, हे गोवोरमेंटा कडेन मागता पत्ते तेंचे रिकवरी करपाक। प्रुडंटान हाचेर थळावो आमदार विरेश बोरकाराक गाठलो। ही पंचायत हेडेड बाय द BJP पॅनल, आनी ते खंय ना खंय आमी एज अ आमदार म्हणून म्हाका तरी खंय ना खंय कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, कितें तरी सांगपाक जाय। ते आयज खंय ना खंय दिश्टी पडना। आनी एज पर द लॉ कितें आसा तो एक्शन, तो इलेक्शन कमिशन आसा तेंच्या थ्रू जावपाक जाय। इलेक्शन कमिशन वॉट एवर खंयचेय जे हें आसा ज्युडिशियल ऑथॉरिटी आसा तेजे पर्यंत जातलो। आरोप आनी प्रकरणाचेर विचारपाक गेल्यार पंचायत मंडळाची प्रतिक्रिया ना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।